देवाचे उतर या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाची कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले घेतला आनी मार्कूचे शुभ वर्तमान. तुझ्या सेवकाक तोजवितेच्या गिन्यानाचो कर. क्रिस्ता सोवें म्हज्या मोगाच्यानो, आयचे देवाचे उतर आमी नियळताना हांव ल्हान आसतना इस्कॉलान आमचे टिचेरीन सांगलेले एके काणयेचो म्हाका उगडास येता. एक लाकूड कातरपी रानान लाकडां कातरूंक गेल्लो. लाकडां कातरता आसतना ताची कुराड बाजूकूच आसलेले एके बांयन पडटा आनी तो रडूंक लागता. कांय वेळान बाजूच्यानूच एक देवदूत पावून सरता. तो ताका विचारता कितें जालें आनी तो म्हणटा म्हजी कुराड बांयन पडल्या आनी हांव पिवंक नको, भिये नाका. देवदूत म्हणटा हांव ती काडून दिता. उडी मारून एक भांगराची कुराड देवदूत भायर काडटा आनी विचारता ही तुजी कुराड? तो ना म्हणटा. दुसरे फावटी उडी मारून एक रुपयाची कुराड तो काडटा. ही तुजी कुराड? तो ना म्हणटा. आनी तिसरे फावटी उडी मारून लोखणाची एक कुराड भायर काडून विचारता ही तुजी कुराड? आनी तो म्हणटा वय ही म्हजी कुराड. तो स्वत उलयलो देखून ताच्या लोखणाचे कुराडी भायर दुसऱ्यो दोनूय कुराडी ताका इनाम दिता. हे भाशेनूच कितें सोलोमनाशी घडलेले आमी पळयता. देवान ताका आपणा लागीं जायते माग म्हणल्या वेळार सोलोमनान आपणाक एक लांब हांव ना म्हूण गिरेस्तकाय ना म्हूण आपल्या दुस्मनाचो प्राण मागोंक ना. गोबर वायट बरें तें विवेकान ओळखून उर्जेचेर अधिकार चलोवच्या आपणाक तोजवितेच्या गिन्यानाचो कर म्हूण मागले. आनी हेच देवाक मानवले देखून बुद्धीच्या आनी विवेकाच्या गिन्याना भायर देवान ताका जायती गिरेस्तकाय आनी मोहिमाय फावो केली. आमी सत्यवून प्रामाणीक मनशां कशी वावरुया, स्वतान आनी नितीन चलुया. हे देवाक चड मानवता. गोवळी नासलेल्या शेळयां भाशेन लोक जोरी मळी आमकां दिश्टी पडटा. ते देवाच्या उतराचो बरो चोरो मेळटा थंय वेता. आमीच आमचे काळजाचे सफायेन आनी आमच्या पवित्र कोरण्या वावरण्यांनी बरो मार्ग दाखयतले ते बऱ्या गोडी आमी जावुया. एकामेकाशी भावपणाच्या संबंधान वावरून बरी बुद्धीची आनी तोजवितेची कोर म्हूण आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागुया. एक स्वताचे आनी प्रामाणीकपणाचे जिवीत आमी जियेल्यार ते लाकूड कातरप्या भाशेन तशेंच सोलोमना भाशेन उपट आशिर्वाद आमच्या बापान देव उरतलो म्हूण आमकां दुबावूच ना. मोगळा जेजू आमी आमकांच विसरून दुसऱ्यांची निस्वार्थीपणान आनी प्रामाणीकपणान सेवा करूंक आमी आनी जिविता अखेरीक तूं आमकां भासायताय ते इनाम घेवंक आमकां आयती कर. ही तुजी कृपा आमकां दी. आमचे बराबर देवाचे उतर तुमी नियाळ्ळे म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.